विजीट असली ती कित्या खातीर आणि कशी असली? पळय हांगासर चांदेला आता कितली वर्सां जाली 15 MLD प्लांट जो आहा जो पयलींचो 15 MLD ओल्ड आसा नवीन 15 MLD प्लांट आहा तो चालू आहा आणि ऑलमोस्ट सिव्हिल वर्क आहा ते 80% कंप्लीट जाल्ले आहा. टोटल ओवरऑल प्रोजेक्ट 50% कंप्लिशनाचेर आहा आणि काम जोरान चालू आसा. त्या फाटल्या दिसांनी 8 दीस पयलीं म्हाज्या मिनिस्टरा कडेन मिटिंगूय जालें ह्या विशयार, कित्याक आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन उदकाचो मेजर प्रॉब्लम आहा आणि तेच्या विशयी आतां आमी मिटींग घेवन तांकां सोल्युशन काडलां. पूण जर ह्यो 15 MLD प्लांट स्टार्ट जायत जाल्यार कितलोसो उदकाचो जो प्रॉब्लम आहा तो सॉल्व जातलो आमच्या मतदारसंघात न्हू आख्ख्या पेडणे तालुक्यान सॉल्व जातलो. आतां विशय आसलो टँक वयर जी बांदल्या नवीन बांदपाची आहा थंयच्यान टँक टू प्लांट जो पायपलायन आहा त्या पायपलायनीचो विशय आसलो. गार्ड फॅमिली आहा ते हांगासर आसात, तांकां हांगासर आपयल्या. तेंचो विशय कितें इशू आसलो की तेंची जमीन गेल्ली आहा, एक्विजिशन प्रोसेस जावंक ना. तेच्या पयलीं जो ओल्ड 15 MLD प्लांट आसलो थंयसर पायपलायन गेल्या आनी टँकूय बांदल्या. तेंच्यांनी बरेपणान त्या टायमाचेर दिल्ली, कित्याक आख्ख्या तालुक्याक तेजो बेनिफीट जावंक जाय. आनी खरोच हांव आख्ख्या तालुक्या वतीन तेंचो उपकारी आहा की तेंच्यांनी इतके व्हडले सॅक्रिफायस केला. आयज 1 इंच सुद्दां जमीन कोण दिना पूण तेंच्यांनी आयज दिल्या. आणि आतां नवीन पायपलायन घालपाक तो विशय तेंचो आसलो की तेंची भुरगीं आहात. तेंचें म्हणणें आसलें की आमच्या फॅमिलीन इतके त्याग केल्या, जमीन दिल्या आणि आमकां एक्विजिशनाचे पयशे ना कांय ना जाल्यार तेंच्या भुरग्यांक खंय तरी जॉब मेळचे. सो ताका लागून हांवें ऑलरेडी मिनिस्टरा कडेन उलयलां, डिस्कशन केलें आनी तेंच्यांनी उतर दिलां म्हाका. तूं वच आनी ऑन बिहाफ ऑफ आपल्या मिनिस्टरा वतीन ताका वच आनी शब्द दी. आतां काही पोस्ट तेंच्यांनी लेबर सोसायटीन काडलेले आहात आणि तेंचो एक भुरगो आसा तो खूब फावटी थंय PWD एप्लाय केला. वच आनी ताका कमीट कर, जॉब ताका पावलो म्हणून सांग, पूण काम इमिजिएटली स्टार्ट जावपाचें. सो तांकां आनी कॉन्फिडन्स येवपा खातीर हांव इमिजिएटली फाल्यां जातालें फाल्यां अपॉयंटमेंट घेवन तांकां मिनिस्टरा कडेन व्हरोन आनी स्थानीक आमदार आमचो प्रवीण आल्लेकर ताकाय घेवन, तो आयज हांगासर ना कित्याक एका फंक्शना पणजे अडकून उरला. तेणी म्हाका सांगलां तूं आपल्या वतीन तूं वच आनी डिस्कस कर म्हणून. सो ताका लागून हांवेंय हांगासर डिस्कशन केल्लें आहा. सो ताका फाल्यां तेंची भेट घेवन मंत्र्याची भेट तेचेय कडल्यान एश्युरन्स घेवन तेंचे जे जॉबांचो विशय आहा तो क्लियर करपाचें हांवें तांकां प्रॉमीस केल्लें आहा. तसो तेंचे चेड्याचे जॉबाचे आहा, तेचें क्वॉलिफिकेशन हाय आसल्या कारणान पोस्ट येवंक ना, पूण तांकां प्रॉमीस केल्लें आहा की ताकाय आमी जॉब दितले म्हणून. सांगलें आनी गेले आनी कोणी कांय कमीट करूं ना. हांवें आयज स्वताहून कमीट केला तांकां. जो पर्यंत हांव सरकारान तो पर्यंत पळयतलो की तांकां लॉस जाला तो कसो तांकां बेनिफीट जातलो आनी तांकां जॉब्स मेळटले. हे उदकाचो जो प्रॉब्लेम आसा तो जुलय पर्यंत किंवा जून पर्यंत आतां काबार जातलो. कॉन्ट्रॅक्टरान सांगलां जून मेरेन कंप्लीट करतलो. हांवें ताका रिक्वेस्ट केल्या मे मेरेन टार्गेट धर, मागीर खंय तरी जून मिड मेरेन कंप्लीट जातलो. जर ह्यो प्लांट जर स्टार्ट जालो जाल्यार मेजर इशू एंटायर पेडणे तालुक्याचो जर सॉल्व जातलो आणि आयज जो बोवाळ चालला तो रिड्यूस जातलो. सध्या उदकाची जी गंभीर समस्या कारण कितें, मेन कारण कितें? पळय आमचो जो 15 MLD प्लांट आहा तो आतां 15 MLD सप्लाय जायना 12 MLD जाता, कित्याक ओल्ड जाल्लो हा प्लांट तो. आनी कनेक्शनां वाडलेलीं आहात. पेडणे तालुक्यान अख्ख्या मांद्रे मतदारसंघात 9,500 कनेक्शनां आहा आनी पेडणे तालुक्यान 8,500 आहा. 1000 कनेक्शनां मांद्रे मतदारसंघात वाडल्या कारण कोस्टल बेल्ट आहा, कमर्शियल एक्टिविटीज खूब चलतात. सो ताका लागून उदकाचो फ्लो आहा तो हांगाच्यान वयता फुडें रिड्यूस जायत वता आनी आमच्या मतदारसंघात खूब प्रॉब्लम जाता, फेस जाता. आनी वयरचो भाग आहा थंय उदीक सप्लाय म्हणजे जो प्रेशर आसता तो रिड्यूस जाल्लो आहा, कमी जाल्लो आहा. आनी ताका लागून काही एरियांनी प्रॉब्लम फेस करचो पडटा. तो ह्यो प्लांट जालो आनी मेजर इशू सॉल्व जातलो. पूण आतां आमी दनपारां सांजची मिटींग जी घेतली थंय जर आमी तो प्लॅन आमी एक्झिक्यूट केलो जाल्यार अर्दे करून 6 वरां पेडण्या कॉन्स्टिट्युन्सी खातीर आनी 6 वरां मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सी जाल्यार मेजर इशू हो प्रॉब्लम जो फेस करतात तो